नमस्कार, आम्ही आसात भाईडवाडा कोरगांव हांगा आसात आणि 9 मेक एक इश्यू जाल्ले की एका घराचेर झाड प्रॉब्लम करता आणि ते झाड कट करपाक जाय म्हणून कलेक्टरा कडले ऑर्डर हाडलेले आणि त्याच्या उपरांत खूप इश्यू जाल्ले, पण फायनली आयज त्या झाडाचे कट करपाक आयले आणि खंय तरी त्यांचे फॅमिली जे आसा खूप उपकारी आसात आणि तांच्यांनी कलेक्टर पोलीस आणि हेर जे डिपार्टमेंट आसात तांकां तेंच्यांनी थँक्स म्हटलेले आसा। खंय तरी आमी न्यूज हाडटात पण खंय तरी बरी न्यूज सुद्दां लोकां फुडें हाडप खूप गरज आसा। आयज फायनली खंय तरी एका घराचेर जे झाड पडपाचे आशिल्ले, खंय तरी तांचे जिवीत हानी जावपाचे आशिल्ले, खंय तरी कलेक्टरान आणि हेर जे डिपार्टमेंट जे आसा हांच्यांनी दखल घेतलेली आसा आणि दखल घेवन हे झाड कापिल्ले आसा आणि खास करून जे कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या उपरांत इमिडिएटली तेचेर एक्शन जाले की खंय तरी अशेंच जर एक्शन जर जाले जाल्यार खुबशे लोकांचे जे घराचेर झाडां पडप आसा किंवा आनी हेर जे प्रॉब्लम आसात ते सॉल्व जातले अशें तांच्यांनी काम करचें म्हणून मिडिया फुडें उलयल्ले आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी। आणि आयज कलेक्टरान जी काल ऑर्डर जी दिल्या कायदेशीर सगळी दिल्लेली आहा, फॉरेस्ट आसो एग्रीकल्चर आसो नाल्यार आमचे सगळी परमिशनां आसो, तेन्ना आमकां जी तेंच्यांनी आयज झाडांचे कातरुपाक ऑर्डर कलेक्टरान दिली तेजे पयलीं हांव सगळ्यान पयलीं धन्यवाद म्हणटा। त्यानंतर आमचे PI आहा लोकरे तेंचे स्टाफाक हांव खूब धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमची पंचायतीची बॉडी पंच सेक्रेटरी हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। तेंच्यांनी खरेंच मना पासून जें काम करपाक जाय लोकां खातीर, जे घराचे हानिकारक जे आसलेले आमची धारगळकर त्या घराक न्याय मेळून तेंच्यांनी आयज खरोच दिलेलो। खरेंच तुमकां खबर आहा एक झाड पडप घरार आनी तेजेर कितें जावप ते तुमकां सगळ्यांक लोकांक खबर आहा। म्हणून जे हांव एकच सांगूंक सोदतां, अशे जे गोश्टी आसतले तेजेर खरेंच तो फुडें असो आमदार असो कलेक्टर असो जे पंच असो असल्या गोश्टींचेर खरोच लोकांचेर फोकसान हाडून हे लोकांक दाखोवन जे लोकांचे हानिकारक आहा ते कट करपाक जाय। ह्या माझ्या कलेक्टरान आणि पंचायतीचे चार मेंबरांनी मेळान जावं आमची ती पुढे सरली आणि झाड कट करून कल्पिता कलशाकार जावं तुमचे सगळ्यांचे मी उपकार मानता आणि तुमच्या जीवार मी जन्माला यादा झाड पडला माझा कुटुंब खंय मेळटला असला म्हाका आणि म्हाका गरिबाक कोण लेखता असलो आणि गांव माझो असलो सगळा कुटुंब माझा मरण सगळ्यांचा देव बरे करूं। सगळ्यांक तुमकां म्हाजो आशिर्वाद सरीत तुम्ही अशी गरिबाच्या फाटीक आनी तुमकां हेचे फुडें राज्यार बसोंक बावड्याक कल्पिताक सुद्दां खरात त्या भुरग्यान यशस्वी तुमचे सगळ्यांचे मी पांय धरले, तुमच्या सगळ्यांच्या उपकारान असे मी म्हातारी जा हे म्हाताऱ्याचे ह्या माना तुम्ही म्हाका एक अनाथ असलेली म्हातारी अशी म्हणून